नमस्कार. गोमंतक टीव्हीचेर तुमकां सगळ्यांक माय मोगाचे उपकार. हांव समिता कुंकळकाराच्या गोमंतक टुडे ह्या बुलेटिनाक सुरवात करता. सविस्तर खबरां पयलीं पळोवया ताच्यो हेडलायन्स. कुळनाद धारगळ वाठारांत विद्यार्थ्याचेर एसिड हल्ल्यांत विद्यार्थी गंभीर जखमी. उपचारा खातीर जीएमसीत भरती. भलायकी स्थिर. ह्या प्रकरणात पुलिसांनी दोडामार्गा वयल्यान निलेश देसाय हाका केली अटक. धारगळे विद्यार्थ्याचेर जाल्ल्या एसिड हल्ल्याचो विरोधकांनी केला निषेध. गोंयांत कायदो आनी वेवस्थेचो उप्रासला प्रस्न. सरकाराचेर काडलो फोग. रायबंदर ते चोडणा न्हंय मार्गाचेर सुरू जावपी रोरो सेवेच्या शुल्कांक सरकाराची मान्यताय. रोखडीच अधिकृत अधिसुचोवणी. पर्यटकांचे खासगी गाडयांक वट्ट 300 रुपया शुल्क. खात्याचो संचालक राजे भोसलेची म्हायती. 8 दीस जाले तरी चोडणा फेरी धक्क्यार उदकात बुडिल्ली बोट भायर काडपाक न्हंय येरादारी खात्याक अपेस आनी 4 दीस लागतले म्हणून संचालक राजे भोसलेची जाप. मुख्यमंत्री आनी मंत्री विश्वजिताची दिल्ली वारी. मंत्रिमंडळ फेररचणुकेच्या चर्चांक परतून नेट. आनी दोगा मंत्र्यांक देंवयतले म्हणून चर्चा. प्रदेशाध्यक्ष दामू म्हणटा मुख्यमंत्री कितें ते थारायतलो. उसगांव नेस्ले कंपनी सामकार. कांय जाणांनी तरणाट्याक केली मारबडय. संदेश गांवकर गंभीर जखमी. हिस्ट्री शीटर सचिन कुर्टीकर अमोग नायक धरून हेर 4 ते 5 जाणां आड गुन्यांव. आता पळयात खबरो विस्तारांत. कुळनाद धारगळ जाल्ल्या एसिड हल्लो प्रकरणात पेडणे पुलिसांनी एकल्याक ताब्यांत घेतलो. मूळ दोडामार्गच्या ह्या दुबावीत निलेश देसाय हाका करासवाडा म्हापशेच्यान अटक केली. पुलिसांचो फुडलो तपास सुरू आसा. कुळनाद धारगळ वाठारांत एका विद्यार्थ्याचेर एसिड हल्लो जालो. या हल्ल्यांत ऋषभ शेटये हो विद्यार्थी गंभीर जखमी जाल्ल्यान ताका उपचारा खातीर जीएमसीत दाखल केल्लो. या प्रकरणाचो तपास करीत पेडणे पुलिसांनी म्हापसा तशेंच मांद्रे पुलिसांच्या मजतीन निमणे दुबाविताक ताब्यांत घेवपाक येवश आयले. या प्रकरणात दोडामार्गावेल्या निलेश देसाय हाका अटक केली आसा. इन्सिडेंट धारगळे जाल्लो आसा. तेतून एक आमचो भुरगो ऋषभ शेटये तेजेर एसिड अटॅक जाल्लो आसा सकाळी. तो स्कुलाक वयतालो आसलो. सरस्वत कॉलेजीक वचपाक बस स्टँडार धारगळे रावलो होतो. तेन्ना अचानक एकटो एक्टिवा स्कुटरीचेर येयलो आनी तेजेर एसिड उडयलें तेच्या तोंडार आनी तेचेर पळोवन गेलो. अकॉर्डिंगली मागीर तेका तेन्ना लोकांक थंय कळ्ळें तेन्ना तेच्या बापायक कॉल करून कोणी तरी सांगलें. तेका इमिजिएटली जीएमसीन व्हेलो. तेन्ना मागीर तेच्या बापायन आमकां इन्फॉर्म केलें ऑन द वे आसतना. आनी आमी तेच्या बापायक तो पेशंट आसलो तेन्ना फीट नासलो तो. तेच्या बापायन कंप्लेंट दिली आनी सांगलें की तेचेर एक निलेश देसाय म्हणून आसा तेणी अटॅक केलो. तेच्या चल्यान तेका सांगलें तेका जेन्ना शिफ्ट करता तेन्ना चल्यान आपल्या बापायक सांगलें की तेचेर निलेश देसाय म्हणून अटॅक केलो. तो रावपी कळणे दोडामार्ग. ऑफिस रजिस्टर केलो आनी आमी आमची टीम फॉर्म केली आनी एक्यूज ट्रेस करपाक घेतली आनी आमी सक्सेसफुली आमच्या टीमीन तेका ट्रेस केलो करासवाडा आयडीसी इंडस्ट्री. ना आमीच असले आमी आमकां मांद्रे पुलीस स्टेशनांनी असिस्ट केले. म्हापसा पुलीसय आसले असिस्ट करपाक आमचे कारण कितें जो विक्टीम जो आसा तेणी ते डिस्क्लोज तेजे नांव केलें. तेणी कारण कितें इन्व्हेस्टिगेशन चालू आसा. पण आता खुबशा हेतून सोशल माध्यमांचेर प्रकरण आमी ते सगळ्या एंगलार इन्व्हेस्टिगेशन करता. हो हल्लो मोगाच्या प्रकरणावेल्यान जाला. तशेंच हल्ल्यांत वापरिल्ले एसिड नसून ऑयल आशिल्ल्याचे थळावो आमदार प्रवीण आल्लेकर सांगता. ऐकात तो कितें सांगता ते. आयज दुर्घटना घडली आमच्या धारगळे सुक्या कोयणात. जे आमच्या ब्रिजाच्या सकयल जे आयज आमचो ऋषभ हो शेटये वायज भुरग्याचेर एसिड मारले. जे पळय आयज खऱ्यांनीच वायट दुर्घटना घडली आनी हे जे पळय हांगा घडटा आनी हेच्या फुडें आनी घडचें ना ते ऑलरेडी सांगलेले आसा. कित्याक आयज सांजच्या भितर तेका धरतले एक्युजाक आनी आयज तेका धरलेलो आसा. आनी जे पळय आयज काम आमच्या DSP तसोच आमचो PI आयज हेंच्यांनी काम केल्लें खूब बरें काम केल्लें. जे पळय
ही लोकांक हे आहा कितें पेडण्यान आनी केन्ना तरी घटना घडची ना, कित्याक आमचे जे पळय हे आहा PI आनी पुलीस प्रोटेक्शन आहा जे पळय आमच्या पेडण्याक लागून इज व्हेरी बरें काम करता. जे पळय आयज आमच्या तेंच्यांनी जाता तितलो फास्ट आयज आमच्या एका धरून हाडलो, कित्याक जी ही पळय स्टोरी घडल्या पळय ही खंय तरी लव्ह स्टोरी जे पळय रेशप आहलो तो खंय तरी महाराष्ट्राच्या चेडवाक एक तो हे आहले तेजे गर्लफ्रेंड आहले महाराष्ट्राचे, ते म्हाका दिसता तेज्या वांगडा ना म्हटल्यार 2 वर्सां तो हे आसलो, 2 वर्सां फ्रेंडली आसलो. आनी तो ते अशें सांगतात कितें तेजे जे गर्लफ्रेंड आहले ते आतां मे म्हयन्याच्या 20 तारखेर काय कितें ते एक्सपायर्ड जाले, पिड्ड्यार मेले ते. हेंचो हें कितें आहा जे पळय आयज चेडवाचे फॅमिली कितें म्हणटा कित्याक हेंच्यांनी तेका मारले म्हणून तेंच्यांनी ते बापायन तेजे रिवेंज घेतली, तेजेर हाडून ते एसीड वतले अशें म्हणून तेजो बापूय आतां सांगता, कित्याक ऑलरेडी हांव भितर आहलो तेका एक्युजाकूय हाडून तेंच्यांनी हें केल्लो आनी तेणी सगळी हें दिल्ली आसा, स्पश्टीकरण केल्लें आसा, कित्याक तो हांगासर आमच्या फॅक्टरीन खंय तरी कामाक वयता. जे पळय तेणी तेजे तोंडार मारला पळय ते एसीड न्हू, तेणे ऑयलीन कितें तरी ते मिक्स केला, जे पळय आमच्या टायल्सांक आमी ते एसीड यूज करतात तितून ऑयलीन मिक्स करून ते तेणी तेच्या तोंडार मारले. तेणी ते भाल्लेन हाडले आनी तेतून जग हाडून तेजे ते तोंडार मारले. ऑलरेडी थंयसर ते भाल्लेन ऑलरेडी आहलेले बी बाकीचे उरलेले आनी तो बायक घेतलो आनी तो पळोवन गेलो. गोमंतक टीव्ही खातीर निवृत्ती शिरोडकर. विद्यार्थ्याचेर जाल्ल्या एसीड हल्ल्याचो काँग्रेस, गोवा फॉरवर्ड आनी हेरांनी खर निशेध केला. एसीड हल्लो ही शॉकाद घडणूक आसा. गोंयांत लिंगीक अत्याचार, चोरयो, खून, मारबळय आनी हेर गुन्यांवकारी घडणुको वाडत आसात. ताका लागून सरकार आनी पुलीस करतात तरी कितें असो प्रस्न तांणी उपरासला. कुळणात धारगळ वाठारांत एका विद्यार्थ्याचेर एसीड हल्लो जाल्लो. ह्या हल्ल्याचो काँग्रेस, गोवा फॉरवर्ड धरून सगळ्याच विरोधी आमदारांनी खर निशेध केलो. गोंयांत गुन्यांवकारी घडणुको वाडत आसात. लिंगीक अत्याचार, चोरयो, खून, मारबडे जावपाचे प्रकार वाडल्यात. ताका लागून गोंयांत कायदो आनी वेवस्था आसा काय कितें असो प्रस्न काँग्रेस आमदार कार्लोस फेरेरा, विरोधी पक्ष फुडारी युरी आलेमांव आनी क्रूज सिल्वान उपरासला. एसीड हल्ले बीन असले प्रकार आमी गोंयांत आयकूंकच नाशिल्ले. हे प्रकार आतां गोंयांत घडपाक लागल्यात तेन्ना कायदो आनी वेवस्था नाशिल्ल्याचे दिसून येता अशें गोवा फॉरवर्डाचो मुखेली विजय सरदेसाय सांगता. तशेंच कुट्टरेचो आमदार आलेक्स रेजिनाल्डान DGPक पत्र बरोवन हे घडणुकेची खोलायेन चवकशी करपाची मागणी केल्या. आज सकाळी ते ऐकलं ते एक एसिड अटॅक जाला म्हणून एक 17 वर्साचो भुरगो कॉलेजीन वयता तो. इट इज व्हेरी शॉकिंग कित्याक आमचे लोकांचे सेफ्टी कितें ते पयले बायलेचे रेप जातात, मायनराचे रेप जातात आनी जाणटे बायलेचे पासून रेप जाता. तूं पळय डेली आमचे असले शॉकिंग न्यूज येतात ते. आनी आयज एसिड अटॅक पळयले आमचे गोंयचे सरकार कितें करता, आमचे पुलीस कितें करता आनी असले अटॅक जाले जाल्यार सेफ्टी आमचे कोणो आहा तो कोणो रस्त्यार गेलो तो कितें जातले फुडें. मुख्यमंत्री होम मिनिस्टर आनी ते मुख्यमंत्री होम मिनिस्टर तेन्ना तेणे जबाब दिवपा जाय कित्याक जाता कोण फाटल्यान आसा आनी कितें इंटेलिजन्स आसा आनी कितें सिक्युरिटी आमच्या लोकांक दितले. Government is completely abdicated. There is no government in Goa. It looks like there is no government. Accident जो आज आहे सिरियस इशू हे असते आम्ही आयकूनच नाशिल्ले. हे गोंयांत आतां वस्तू इंडियनायझेशन ऑफ गोवा इज कंप्लीट. जाल्यार बिहाराक एक्चुअली भायर वता सांजचे बेगीन येवंक जाय नाजाल्यार तुका कोण उखलून व्हरतलो. ही परिस्थिती आतां गोंयांत येवपाक लागतली कित्याक गोंयांत गोंयकार मायनॉरिटी जाल्ले. आख्खे गोंया लॉ एंड ऑर्डर प्रॉब्लम जाल्ले आनी कोण लॉ पब्लीक कोणाक जाय तशें हातीन घेता आनी जाय तें करतात. आयज तुमी ते आसले 17 इयर्स भुरग्याचेर एसिड मारले आनी एसिड मारले कोण तो कल्प्रेटूय आजून तेमी धरलो ना आनी असली इन्सिडेंटां जायता. सो 100% अशी आमच्या म्हणपाक तें लॉ एंड ऑर्डर गोंयांत कोलॅप्स जाल्लें आहा. ब्युरो रिपोर्ट गोमंतक टीव्ही. गोंयांत सुरू जावपी रोरो सेवा पर्यटकांच्या बोल्साक कात्री लावपी थारतली अशी चिन्ना. पर्यटकांच्या गाडयांक रोरो सेवेचे शुल्क वट्ट 300 रुपया आसतले.
म्हणून न्हंय येरादारी खात्याचो संचालक विक्रमसिंह राजे भोसलेन सांगले. थळाव्यांच्या दुचाकींक शुल्क आसचे ना जाल्यार थळाव्यांच्या चारचाकींक मात 30 रुपया शुल्क आसा. त्या पासाची सुविधा घेवन 15 रुपया करपाची सोय आसा. रायबंदर चोडण रोरो फेरी सरकाराच्या मान्यताये उपरांत 10 दिसां भितर सुरू जावं येता म्हणून न्हंय येरादारी खात्याचो संचालक विक्रमसिंह राजे भोसलेन सांगले. ही रोरो सेवा थळावे दुचाकीवाल्यांक खातीर मोफत आसतली जाल्यार चारचाकी गाडयांक 30 रुपया शुल्क आसतले. मात पासाच्या सेवेचो लाव घेतलो जाल्यार चारचाकीं खातीर 15 रुपया शुल्क आसतले. कमर्शियल चारचाकी गाडयांक खातीर 100 रुपया शुल्क आसतले. पर्यटकांच्या खाजगी गाडयांक खातीर वट्ट 300 रुपया रोरो फेरीचे शुल्क आसतले. हे सगळे शुल्काक सरकाराची मान्यताय मेळ्ळ्या. रोखडीच अधिसुचोवणी जारी जातली. तांकां आमी सांगलां की सकाळी 7 ते रातचे 9 पर्यंत रोरो फेरी चलतल्यो आनी 9च्या उपरांत सकाळी 7 पर्यंत आमी दुसरे 3 फेरीबोटी दवरतले. सादे फेरीबोटी थंय ऑपरेट करतले. रेट डिफरन्स रेटीचे जे जाला डिस्कशन म्हणजे अप्रुवल गव्हर्मेंटान जे धाडला त्या प्रमाणे विथ पास कार जी आसा 4 व्हिलर ताका 15 रुपीज पर ट्रीप पडटली विथ पास. आतां 10 रुपया आसा ती 15 रुपया जातली विथ पास. आनी जेंच्या कडेन पास ना तांकां 30 रुपया दिवचे पडटले एवरी ट्रीप. मागीर LCV जी आसा 407 बी ताका पयलीं आसली 20 रुपया आतां 100 रुपया जाल्या. आनी हितून आमी दुसरे एक डिपार्टमेंटान रेट इंट्रोड्यूस केल्या ते म्हणजे रेंटल जे कार आसा रेंटल कार तांकां 100 रुपया. टुरिस्टाचे ज्यो कार आसा टुरिस्ट ओन ड्रायव्ह करता ते तांकां 300 रुपया. आनी टुरिस्ट जे जॉय रायडाक वयता ही रोरो फेरीबोट आसा AC आनी वेल इक्विप्ड आनी फास्ट. खुबशे आमी एक्सपेक्ट करता की खुबशे टुरिस्ट लोक तितून जॉय रायडाक वयतले तेन्ना त्या टुरिस्टाक 50 रुपीज पर हेड दिवचे पडटा. अशे रेट्स अप्रूव करून गव्हर्मेंटा कडल्यान येयले. मजगती कांय चोडणेचे थळावे खात्याचो संचालक विक्रमसिंह राजे भोसलेक मेळ्ळे. सरकारान थारायल्ल्या शुल्काचेर ते समाधानी. चोडणेचे जे सिटीजन्स आहा जे कन्सर्न सिटीजन आहा ते आयज आमी वॉट्सॅपाचेर कॉल करना फुडें इतले लोक आमचे आयज मुद्दाम येयल्या. कित्याक जेन्ना मागीर एकदां स्टार्ट जातली तेन्ना मागीर ते आमकां कठीण वयतले. तेच्या पयलीं म्हटल्यार आमी चवकशी घेवया. आनी ही आमी आयची जी म्हायती आमकां सरान दिल्या जो विक्रमसिंह भोसले ती आनी आमकां सामकें वी आर 100% सॅटिस्फायड. एम आय करेक्ट? 100% सॅटिस्फायड जालें आमकां. आनी ती जी तेणें आमकां आयज आश्वासन दिलां त्या प्रमाणे ती खरी उतरोवंक जाय कित्याक प्रॅक्टिकली वचपाक जाय अशी आमी आशा धरता आनी ती वयतली. गोमंतक TV खातीर वर्षा आश्वेकर. 8 दीस जाले तरी चोडण बुडिल्ली फेरी उदकांतल्यान भायर काडपाक सरकाराच्या न्हंय येरादारी खात्याक अपेस आयला. ही फेरीबोट काडपाक खंय अजून 4 दीस जाय म्हणून खात्याचो संचालक विक्रमसिंह राजे भोसलेन सांगले. फाटल्या सोमारात चोडण फेरी धक्क्यार लायिल्ली फेरीबोट उदकांत बुडिल्ली. खात्याच्या कर्मचाऱ्यांच्या घाळपणाक लागून हे घडिल्ले. सुदैवान फेरयेत कोणूच नाशिल्ल्यान दुर्घटना टळिल्ली. मात फेरये सयत 3 दुचाक्यो उदकांत गेल्ल्यो. उपरांत न्हंय येरादारी मंत्री सुभाष फळदेसायान घडणूक थळार वचून पळोवणी केल्ली. हे सगळे जावन आतां 8 दीस जाले. मात ही उदकांत बुडिल्ली फेरी काडपाक सरकाराच्या न्हंय येरादारी खात्याक अजून येस आयिल्लें ना. सरकारी कॅबिनात एसीत बशिल्लो खात्याचो संचालक विक्रमसिंह राजे भोसले सांगता अजून खंय 4 दीस ही फेरी काडपाक लागतले. Our team, along with the surveyors, we are trying very hard to lift this up. Any problems that are artists that are most of them? No, I mean, सर्वेज ऑपरेशन उदकान जेन्ना आसता तेन्ना डिफिकल्टीज खुबशे येता कित्याक ते अंडर वॉटर काम करचें पडटा डायवर्स हाडून. ते डायवर्सांची थंय जी चिखल आसा त्या डायवर्सान सुद्दां विजिबिलिटी क्लियर ना. चेंज जर घालपाक जाय जाल्यार इवन डायवर्साक भितर दिसना कित्याक चिखल एब्सोल्युटली चिखल आसा. सो वी फेस वी सक्सीड. आनी कितलो टायम वयतलो आसा? नेक्स्ट 4 days we should be able to. We are trying to. आमी 3-4 दिसांनी काडपाची ट्राय करता. साल्वे आमी मशिनरी साल्वेजरा कडेन येता. 2 साल्वेजरा कडेन. एक म्हणजे कनिष्क साल्वेजर आनी दुसरो विनय दीप एंटरप्रायझीस.
What is the cost of this? See, it is आम्ही प्रिन्सिपली अप्रुव्हल घेतला गव्हर्नमेंटाचे की आता इट इज नॉट लाईक यू यूज दिस देर आर ट्रायल्स अँड एरर मेथड बट आम्ही त्याचे रेट्स घेतले ह्या रेटीन आम्ही आता 10 आयटमाचे रेट घेतले जाल्यार 10 आयटम काय जावचे ना म्हणजे 4 आयटम त्या प्रमाणे आम्ही त्यांचे ही बोट बुडल्यार आता 8 दीस मायज जाले, मात ती उदकांतल्यान भायर काडपाक अजून सरकाराक आनी न्हंय येरादारी खात्याक जमिल्ले ना. दुर्दैवान जर ते फेरी सयत लोक उदकांत बुडिल्ले जाल्यार कितें परिस्थिती जावपाची? सरकाराची आपत्ती व्यवस्थापन तयारी ती हीच काय कितें? गोमंतक टीव्ही खातीर ब्युरो सयत रिपोर्टर वर्षा आश्वेकर. मुख्यमंत्री दोतोर प्रमोद सावंत आनी भलायकी मंत्री विश्वजीत दिल्ली गेल्यात. दोगांयचे दिल्ली वारीक लागून मंत्रिमंडळ फेरबदलाच्या हालचालींक वेग आयला. मंत्री गोविंद गावडेक मंत्रिमंडळांतल्यान काडून उडयल्या उपरांत मंत्रिमंडळ फेरबदलाच्या चर्चांक नेट आयला. मंत्री गोविंद गावडेक मंत्रीपदावयल्यान काडून उडयले उपरांत फाटले कितलेशेच दीस चालू आशिल्ले मंत्रिमंडळ फेररचणुकेचो पयलो अध्याय समाप्त जाला. आता वेध लागल्यात ते मंत्रिमंडळ फेररचणुकेच्या दुसऱ्या अध्यायाचे. मुख्यमंत्री दोतोर प्रमोद सावंताची दिल्ली वारी हाचोच एक भाग. आनीक 2 मंत्र्यांक काडून 3 नव्या मंत्र्यांक घेतले. गोविंदाक घरा धाडलोच, आता हेर 2 मंत्री कोण घरा वतले हाची सगळ्यांक हुमळशीक लागल्या. दिगंबर सभापती तवडकार आणि डिलायला लोबक मंत्रीपद मेळटले म्हणून चर्चा आसा. मुख्यमंत्री आणि विश्वजीत राणेचे दिल्ली वारीचेर प्रदेशाध्यक्ष दामून जाप दिली. मुख्यमंत्रीचो दिल्लीचो दौरो परवणी आसा, ते गेल्यात आपल्या काही खात्यांचे चर्चा करपाक. म्हाका दिसता राजनाथ सिंग तांचे कडेन तांची भेट आसतली, पियूष गोयला कडेन भेट आसतली, तशेंच ते अमित शाह मेळटले, मेळटले. एक जी आमची पक्षाची जी प्रक्रिया आसा त्या प्रक्रियेचो भाग. गोविंद गावडे आसा ते मसले काढला आणि एक जाऊ खाली आसा, त्यामुळे नवीन मंत्र्यांक शपथ दिली. सगळो मुख्यमंत्र्याचो निर्णय आणि सरकार तेच बरे भशेन चलयतात आणि तांकां जावपाची शक्यता कितें आसा कितें मंत्रिमंडळ आणि त्यांच्या सहित एक विश्वजीत राणे हे दुसरे मंत्री तुमचे केले प्रत्येक खात्यातले तांचे डिपार्टमेंटाचे काम. अशी बी चर्चा आता सुरू लोकांमध्ये पसरपाक लागल्या की जो सभापती आसा तो सभापती आता निलेश काब्रालाक करूंक शकतात अशें आमकां सुत्रां कडल्यान म्हायती मेळिल्ली आसा. सो आता जे रिशफलांगाचे जे वारें आसा ते परत एकदां सुरू जाल्लें आसा आनी अशें आयकूंक येता रिशफलिंग जे आसा ते असेंब्ली स्टार्ट जावचे पयलीं म्हणजे 21 जुलय पासून जी असेंब्ली स्टार्ट जावपाची आशिल्ली 21 जुलयाचे पयलीं हे रिशफलिंग जावपाक शकता. गोमंतक टीव्ही खातीर कॅमेरामॅन हर्ष नाळेकर बरोबर हांव गौरेश गांवकर, पणजेसून. उसगांव नेस्ले कंपनी सामकार कांय जाणांनी एका तरणाट्याक बरोच शेपलायलो. हातूंत संदेश गांवकर ह्या तरणाट्याक गंभीर दुखापत जाल्या. आयतारा राती हो प्रकार घडलो. मारबडे केल्ल्या प्रकरणात फोंडे पुलिशेन हिस्ट्री शीटर सचिन कुर्टीकर आनी अमोग नायक तशेंच हेर 4-5 जाणां आड गुन्यांव नोंद केला. दुखापत जाल्ल्या संदेश गांवकर हाचेर जीएमसीत उपचार सुरू आसात. उसगांव नेस्ले कंपनी सामकार आयतारा राती हिस्ट्री शीटर सचिन कुट्टीकार आणि अमोग नायक तशेंच हेर 4-5 जाणांनी संदेश गांवकर ह्या तरणाट्याक बरोच शेपलायलो. सचिन कुट्टीकर हो फाटल्या वर्सात चर्चेत आशिल्लो. कुट्टीकर हाचेर मार्च 2024 बेतोडा वाठारांत फारपेट जाल्लो. मजगतीं कुट्टीकर हाच्या स्कुटरीत ड्रग्स सापडिल्ल्यान फोंडे पुलिशेन ताच्या आड कागाळ नोंद केली. दुसरो हिस्ट्री शीटर अमोग नायक हाचेरूय कांय पुलीस स्टेशनांनी कागाळी नोंद आसात. सचिन कुट्टीकर आनी अमोग नायक हाच्या आड सध्या फोंडे पुलिशेन गुन्यांव नोंद केला. संदेश गांवकर हाका कित्याक मारपेट केली हें अजून स्पश्ट जावंक ना. पुलिशेचो फुडलो तपास सुरू आसा. उसगांव हांगसरल्या नेस्ले कंपनी फुडले वटेन आयतारा राती 10:30 वरांचेर संदेश गांवकर स्कूटर घेवन वयता आसतना थंय सचिन कुट्टीकर हो पावलो आनी तांच्या दोगां मदें एक वाद निर्माण जालो. सचिन कुट्टीकर याने आपले फ्रेंड अमोग नायक आनी ताचे साथीदारांक थंय आपयले आनी संदेश गांवकराचेर प्राणघातक हल्लो केल्लो आसा. सद्याक संदेश गांवकर हेचे तकलेक जबरदस्त मार लागले कारणान ताका जीएमसी ट्रीटमेंट चालू आसा. तो फोंडा पुलिसांनी आज हेजी तपासणी करून सचिन कुट्टीकर, अमोग नायक आनी अननोन पर्सन जे 4-5 जाण आशिल्ले तेंचेर केस रजिस्टर केल्ली आसा. सध्या पुलीस तेंचो तपास घेत आसा. फोंडेच्यान गोमंतक टीव्ही खातीर स्वप्नेश च्यारी. देऊळवाडा अडणे वाठारांत संतोष फळदेसाय हांच्या घरा फाटल्यान बिबट्याची हालचाल दिसून आयली.
मजगती फाटले 3 दीस जाले राना खात्याचे अधिकारी लक्ष दवरून आसात. पळयात पुराय बातमी. शारीकरणाक लागून आता रानटी जनावरां लोकांच्या घरादारांनी पावल्यात. पट्टेरी, वाघ, बिबटे रातच्या वेळार येवन सुण्यांचेर हल्लो करपाच्या घडणुकांनी बरीच वाड जावपाक लागल्या. असोच एक बिबटो शुक्रारा राती देऊवाडो अडणे वाठारांत संतोष फळदेसायच्या घरा फाटल्यान दिसून आयलो. ही पुराय घडणूक सीसीटीव्ही कॅमेऱ्यात कैद जाल्ली आसा. या संदर्भाची माहिती राना खात्याक दिना फुडें फाटले 3 राती जाल्यो ते ह्या बिबट्याच्या हालचालींचेर नदर दवरून आसात. मात जो मेरेन लेखी कागाळ येना तो मेरेन बिबट्याक धरपा खातीर सापो लावंक शकना अशें राना खात्याच्या अधिकाऱ्यांनी स्पश्ट केल्ल्याचें कळटा. आमी आसा केप्यां आरएफओ ऑफिसा कडेन आनी हांगा येवपाचें मुख्य कारण म्हणजे जो बिबटो अडणे गांवांक सायड जाल्लो आसा शेनवाराक जो संतोष फळदेसाय आसा हेजे बंगल्या सायडीक खंय तरी तो हालचाली करतालो ते खंय तरी सीसीटीव्ही कॅमेरा कॅप्चर जाले. तेजे नंतर शेनवाराक शुक्रारा रातची घटना शेनवारा तेणी येवन आरएफओ प्रकाश नायक हांकां इन्फॉर्म केल्या बद्दल आनी त्या दिसा साकून आतां 3 दीस जाले जी फॉरेस्ट डिपार्टमेंटाचे मनीस राती तांचो स्टाफ ते वॉच करता. तो आरएफओ आसा केपेंचो तांकां विचारलें की ह्या बिबट्यान खंय तरी जे अडणे गांवांक खंय तरी लोकांक हेजे पयलीं त्रास जाल्ले तेजे बद्दल तेणी सांगलां खंय कोणाकच तेणें त्रास केल्ले ना. पूण सद्याक जे पर्यंत परमिशन ते रिटर्न कंप्लेन येना ते पर्यंत आमी ट्रॅप वचूंक शकना. पूण सद्याक केपे फॉरेस्ट डिपार्टमेंट आसा तेजेर जो बिबटो आसा तेजेर वॉच दवरून आसा. तेंगेलो स्टाफ रातचो थंय जे संतोष फळदेसाय घर आसा थंय वयता आनी खंय तरी ती वॉच करता. हांव गोमंतक टीव्ही खातीर केपेंच्या क्रिस्तानंद पेडणेकर. गोवा फॉरवर्डाचो मुखेली आनी फातोडेचो आमदार विजय सरदेसायान बार्देश तालुक्यांतल्या लोकांच्यो समस्या आयकून घेतल्यो. CRZ उल्लंघन, म्हापशा पालिकेचे शुल्क, शेत जमनींचें रुपांतरण, कामगारांचो मुद्दो, दर्यादेग वाठारांत जावपी बेकायदेशीर प्रकरणां अश्यो जायत्यो समस्या बार्देशच्या लोकांनी मांडल्यो. गोंय विधानसभेत हे प्रस्न आपूण मांडटलो अशें आश्वासन विजय सरदेसायान लोकांक दिलां. बार्देसांत जाल्ल्या जनता दरबारात विजय उलयतालो. आता सरकार म्हणून काबार करता. ऑलरेडी बार्देस तालुक्यांत रेप ऑफ गोवा कशी जाता ही बाब सेल्वो फेडरलिसांत फोटोग्राफीक एविडन्स दाखयली कसो घेवप कशें प्रायवेट फॉरेस्टान बोर्ड काडून नाच करप आनी एक मेगा प्रोजेक्ट धाडून जो डेमोग्राफी एफेक्ट करतलो. आज दिसता टोटल टेक ओवर ऑफ बार्देस बाय नॉर्थ इंडिया आनी हें जावन बार्देसकार स्थानीक मनीस उठचोच ना. आनी हांगाचो सरकार कितें करता, लोक प्रतिनिधी कितें करता ताका म्हाका दिसता कोणे तरी प्रश्न विचारूंक जाय. हांव आज आयकूंक मेळटा म्हाका चड उलोवपाचें ना. जें कितें उलोवप तें एसेंब्लीन उलोवचें आनी एसेंब्लीन हांव जाता तितले हे जे इश्यू केले ते रेज करपाक डिफरंट फोरम अशें करून हांव जाता तितले इश्यूज रेज करपाक ट्राय करता. बारीकांतलो बारीक मनीस जर हांगा आयलो आनी ताणें जें कितें सांगलां ताजो इश्यू सॉल्व करपाक पर्सनल लेवलाचेर तो एसेंब्लीन रेज करून हांव ट्राय करतलो आनी ताका पर्सनली तो कळयतलो. आतां तातूंत सगळीं कामां जातलीं, सरकार आयकतलो काय ना आयकतलो हें सगळें तुमी पळयतले. तातूंत आपा लिपा कांय ना. सगळें कितें तें ओपन कळटलें. म्हजो एटेम्प्ट आसतलो जाता तितले मनशाक न्याय दिवचो आनी तें करपा खातीर हांव आयिल्लो आहा. उलोवचे पयलीं प्रश्न समजूंक जाय आनी प्रश्न समजतलो जाल्यार आयकूंक जाय. आज हांव आयकूंक मेळना. धारबांदोडेच्या संजीवनी साखर कारखान्याच्या जागेत IIT प्रकल्प हाडपा विशीं आमचो विरोध आसा. मात जांकां पत्र वेव्हारा वरवीं कळयलां ताची आमी चवकशी करतले. तशेंच फुडल्या 15 दिसां भितर सरकारान संजीवनी कारखान्या बाबतींतलें धोरण स्पश्ट करपाची मागणी ऊस उत्पादक संघटनेचो अध्यक्ष राजेंद्र देसायान केल्या. धारबांदोडेच्या संजीवनी साखर कारखान्याच्या जागेत IIT प्रकल्प हाडपा विशींची बातमी कळटाच सगळ्या ऊस उत्पादकां मदीं बरोच बोवाळ पडला.
लोकांक विश्वासात घेनासतना सरकार गुप्तपणान अशा प्रकल्पाची तयारी कसो कितें करपाक शकता असो प्रस्न ऊस उत्पादक संघटनेचो अध्यक्ष राजेंद्र देसाय हांणी उपरासलो. ऊस उत्पादक संघटनेच्या वांगड्यांनी जेन्ना मुख्यमंत्री डॉ. प्रमोद सावंताची भेट घेतिल्ली तेन्ना बेगीनूच हो कारखानो सुरू करतले अशें आश्वासन तांणी दिल्लें. देखून ह्या जमनीचेर आतां IIT प्रकल्प उबारपाचो विचार खंयच्यान आयलो काय अशेंय तो विचारता. की संजीवनी कारखानो जो इतले वर्सां उबो आसा तो डेमोलिश कर म्हणून कितें ऑर्डर म्हणून कितें येयल्या ते तुमकां कितें खबर आसा? ना ती आमकां कांयच खबर ना. डेमोलिश कर आमकां कांयच खबर ना. कांयच निर्णय ना. आमकां खबरूच ना. आमकां मेन म्हणल्यार तेजे भितर विशयच ना न्हू. आमकां फक्त गेल्ले फुडें फॅक्टरी आपूण चालू करतलो, आपूण बंद करता, आपूण चालू करतलो हेच वाक्य आसलें. सो अजुनूय सरकार म्हणटा थंय संजीवनी कारखानो सुरू करतलो म्हणून. हय, संजीवनी कारखानो सुरू करतलो म्हटलेलें. सरकारान डिसिजन बेगीन घेवचें, फॅक्टरी चालू करची. आनी जर ना म्हणटा आमकां आपूण हाडून तुमी सगळ्यांक आमकां सांगात. जनरल बॉडी जावना मरे. आतां कितले वर्सां जनरल बॉडी जावना मरे. तुम्ही जनरल बॉडी नासतना शेतकऱ्या विश्वासान घेनासतना तुमी जाय तो निर्णय घेता. म्हणजे तुम्ही नाका आसलेले निर्णय करूंक लागल्या. सो आज पर्यंत जे कोण निर्णय घेता ते आमकां कळना. सरकारान जी जमीन दुसरे संस्थेक दिल्या ती तुमकां विश्वासान घेवना. आमकां अजिबात विश्वासान घेवना. आमकां काय खबर सुद्दां ती हेजी. सो आता तुम्ही कितें मिटींग घेवन ठरयतले? हय, आनी ह्या विशयी जर आमकां कोणी पत्र बी IIT म्हणून हाडून हे केला जायत, कोणी संपर्कान आमच्या येयले जायत, आमकां तेजेर विचार करचो पडटलो ह्या फुडें. संजीवनी ऊस कारखान्याच्या जमनी संदर्भातल्या पत्रव्यवहाराविशीं चौकशी करतले. तशेंच फुडल्या 15 दिसां भितर सरकारान ह्या कारखान्या बाबतीतले धोरण स्पश्ट करचें अशी मागणी राजेंद्र देसायान केल्या. लेटर गेला अशें म्हणून म्हाका कोण तरी कालूच फोन केल्लो, अरे तुमी कितें करता काय म्हणून. अरे म्हणल्यार आमकां कांयच खबरूच ना. हितून लेटर गेले आमकां त्या ओनरान सांगूं ना, कोणीच सांगूं ना. आमी बेश्टे आमकां लेटर गेला म्हणटा आमी आमचे हितून झगडत आसा आमकां फॅक्टरी जाय म्हणून. आनी आमी आज पासून झगडटलेच. आमी सरकारा विरोधान ना. सरकारान आमकां खूब सपोर्ट केल्लो आसा आनी सरकारान आमकां खूब हे करून दिल्लें आसा. पूण ते आमी कितें म्हणटा, तुम्ही एकदा आमकां फॅक्टरी चालू करा. आनी खंयची फॅक्टरी चालू करची काय ना ते अजून सांगना. आमकां एक सांगा, आमकां एक शेतकऱ्यांक सांगा बाबा आमी फॅक्टरी चालू जातली काय ना हे तुम्ही धोरण स्पष्ट करचे. आणि हे धोरण तुम्ही या 15 दिसाच्या भितर स्पष्ट करपा जाय. संजीवनी साखर कारखान्याच्या जाग्यार IIT येता म्हणून सध्या बोवाळ जाल्लो आसा आनी तेजे गोमंतक टीव्हीन काल आयताराक एक प्रसारीत केल्ले वृत्त पळोवन सद्याक लोकांक म्हणजे भीती निर्माण जाल्या. कारण हे ऊस उत्पादक आसा ते बरोबर गांवचे लोक तेच बरोबर कामगार ह्या संजीवनी कारखान्याचेर आज पर्यंत जगत आशिल्ले. पूण अचानक सरकार लोकांक विश्वासान घेनासतना तशें ऊसवाल्यांक आनी कामगारांक विश्वासान घेनासतना हे IITचो प्रोजेक्ट करपाची तयारी केल्ली आसा. आनी जर तर हो प्रोजेक्ट जायत जाल्यार स्थानीक लोक हेका विरोध करतले म्हणून ग्रामस्थांनी 400 सायनी घेवन हे पयलींच विविध अधिकाऱ्यांक निवेदनां धाडलेलीं आसा. त्याच बरोबर राष्ट्रपती द्रौपदी मुर्मू हांकां सुद्दां निवेदन ह्या लोकांनी स्थानिकांनी धाडलेलें आसा. जाल्यार कामगार जे आसात संजीवनीचे ते अंदाजे 100 कामगार आसात. तितून कन्फर्म प्लस टेम्पररी यांचो समावेश आसा. प्लस हे जे कामगार आसात त्यांचे सेटलमेंट करपा खातीर एग्रीकल्चर डिपार्टमेंटाच्या डायरेक्टरान फाल्यां 1 जुलयाक एक म्हत्वाची मिटींग आपयल्ली आसा. आनी हे मिटींगेक पणजे जावपी हे मिटींगेक कामगार नेते उपस्थित रावतले. तशेंच कामगारांचे एक शिष्टमंडळय बी उपस्थित रावपाचें आसा. सो हे एकच बरोबर जावपाचें आशिल्ल्या कारणान कामगारांक सद्याक घर वचपाचो सरकार हे घर धाडटले अशी भीती निर्माण जाल्ली आसा. आनी तेजे कारण ते लोक सद्याक ह्या IIT प्रोजेक्टाक विरोध करपाक लागलेले आसा. गोमंतक टीव्ही खातीर पुणेच्यान स्वप्नीश चारी. गोमंतक टुडे हे बुलेटिन हांगाच सोंपता. हांव सुमिता तुमचो निरोप घेता. आनीकूय खबरां खातीर आनी खाशेल्या कार्यावळीं खातीर पळयत रावात गोमंतक टीव्ही.